अकार उकार मकार ओंकार रूपिणी जावन आसचे, शक्ती स्वरूपिणी जावन आसचे, दुर्गा लक्ष्मी आणि सरस्वतीले आराधना करचे नवरात्रीचे पर्व आत चलतरस. आज विजयदशमी. आज आमगेले स्टुडिओचे उक्तावण जावन 4 वर्ष संपल्यांची आणि आमगेली कार्यावळी प्रारंभ जावनय 4 वर्ष जाल्यांची. तशी या आईचे विजयदशमीचे शुभ संदर्भेरी आम्ही एक नवी कार्यावळी, विशेष कार्यावळी तुमगेल मुखार हाडता आसाची. देवी महात्म्या स्त्री शक्ती ह्या विशयारी आमकां माहिती दिताची प्रसिद्ध कोंकणी लेखक डॉक्टर मोहन पै हांणी. डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै मामा, तुमकां आयचे उपाख्याना स्वागत. आतां देवी महात्म्य म्हणटना आमचे करावळी प्रदेश आशिल्ल्यांक, या कर्नाटक चितावय तटवर्तीय प्रदेश आशिल्ल्यांक उडगा सेवच म्हणल्यार यक्षगान. यक्षगानांत आमी त्या देवीक पळोवन रातीभर ते चलता खेळू. तशी देवी महात्म्य म्हणले कोण आमगेल मनान देवची यक्षगानूची. तशी तुमकां त्या कशी तुमगेल मनान त्या देवीले दृश्यावळी कशी? हांव पयल्यान नवरात्री दसराचे सगळेची आमगेले वीक्षकांक आणि हे पळोवन वरचे तुमकां सगळ्यांक हांव आज अभिनंदन सांगता आणि शुभेच्छा पावयता. लोक हांव सगळ्यांक दसरा ते नवरात्री निमित्त बरेपण चड जावो अशें म्हणून मागणी करता. वयसा दसरा म्हणून कुडले आमगेले मात्या येवचे एक देवी महात्म्य. तू शब्द सांगलो देवी महात्म्याचे. देवी महात्म्य म्हणून कुडले आमगेले तटवर्ती कर्नाटकांत चालती असचे यक्षगानाचे. तेंत भितर ती देवी तीची आमकां चित्रण आमकां आमगेल्या मना येद्रा दिसता. त्याचे खातीरची पयल्यान पयले तेंचे चित्रण हांगा घालेन आसा. देवी महात्म्य ते एक ग्रंथ. देवी महात्मा म्हणून तू एक हाजेर सांगता, पूण ते नांव एक ग्रंथाच. ताका नांव आहे दुर्गा सप्तशती. 700 श्लोक आसा. हे मूळ ग्रंथ जावन सगळ्याची देवी महात्म्याचे कथ की आयचे सांस्कृतिक नडावळी की ते प्रचोलचे ताजेर हुंदून. ताजे खातीर देवी महात्म्य म्हणून ते देवी चित्रण अष्टभुजाची देवी दिसता. आनी कडच्यान सहज जावन थंय तो महिषासुराले राक्षस जाले दिसता. हे पळोवन संतोष पावता. देवी महात्म्य पळत म्हळ्यार भारी खुशी लोकांक. आत्ताने ते यक्षगान म्हणाले येवच्या प्रारंभ जावन 700, 700, 800 वर्सां जाले अशें म्हणटात. तर देवी महात्म्य कथा तेन्ना कोण ती चालती आसा अशें म्हणून आमकां दिसता. आनी ते एक वळखीत ते पळयल्यार एक खूश जाता, आयकल्यार एक खूश जाता. ताजे मातशी मस्त विचार आसा. त्या खातीर देवी महात्म्य म्हणाले ते ग्रंथ आनी ते भोंवतणेर कसं जाता अशें म्हणून अध्ययन करचे एक सूक्त विशय म्हूण दिसता. तशीची आमी सानपणेरी ते मस्त पळयला यक्षगाना. मागीर आमकां कसं जाला म्हळ्यार दृश्य माध्यम चड, टीव्ही आसत, मोबायल आसा, ताजे निमित्त अशी खेळा वचून पळोवचे एक चिके उणी जाला. थंय वचून पळोवचे कमी जाला हाजेर दिसता. तशी आता तुम्ही आज सांगले देवी महात्म्याचे देवी कहाणी कसं आसा की ते एक ग्रंथ दुर्गा सप्तशती तंतू दिलेलं पुरा कसं असलो श्लोक प्रकरण श्लोक त्या पुरा विषयारी त्या माहिती दिता म्हणून. या दुर्गा सप्तशती म्हळ्यार कसले आणि या रचना केन्ना कोणी केलेले तशें कसले माहिती आसा की? आता हे ग्रंथची देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती ग्रंथ पळय तेच आमी पळयले रे. ताजे रचना काल इतिहासा भितर पळयल्यार म्हळ्यार आमचो ही ग्रंथ आसता पळय पौराणीक ग्रंथ अशें म्हणून एक नांव आसता. पुराणां मागची काळांत जालेले. आत्ताचे कालगणनेस पळय ते कालगणनेन तूं तें बसोवचें जायना. बारीक त्रास जाता. तातूंत भितर तारीख ना, बरयलो तो काल खंयची म्हूण ना. ते ग्रंथाक तातूंत विशयाक प्रामुख्यत शिवाय कालाक न्ही तातूंत भितर. जाल्यार साधारण विचारवंताले आनी ताजे अध्ययन केलेले लोकाले हाजे प्रमाण तेका एक 7 ते 8 शतमानांत म्हळ्यार
क्रिस्तशक आताच म्हळ्यार आज देखून एक 1200 की 1300 वर्स मागची ती देवी महात्म्य अशें म्हणून जाल्लें अशें म्हणून तुका दिसता. हातूंत ते 2 चित्र तुका दिसतात. एक कसं म्हळ्यार तातूंत भितर ती चित्रणांतूं तुका एक शिलाचे मुर्ती दिसता, म्हळ्यार ती कलेंत आशिल्ली अशें म्हणून तुका दिसता. दुसरें दिसता आयचे कालचे छापचे म्हळ्यार प्रिंटींग तंत्रज्ञान येतरी ती कशी एक नमूने चित्रण केलेलें आसा. ते दोवूय नांव वेगळे वेगळे दिसता, दोनी एकच आहे. देवी महात्म्य याने श्री दुर्गा सप्तशती अशें म्हणून दिसता. तो कालगणेन पळयल्यार ताका 2 कारण आसा. कसं काय म्हळ्यार तुवें हे पुस्तक तरी हे ग्रंथ तरी अध्ययन करून सुरू केलें तांतूं ती संस्कृत भाशेर आसची. संस्कृत भास तांतूं आशिल्ली संस्कृत भास ती वेद काळाची भास न्हय. आतां वेदांत तुवें मंत्र पुरा काण पळयल्यार रुख म्हणून म्हणटात, ही बरोवन वाचून पळयल्यार ती मस्त पुराणाची आदी काळाची आसतात. मागीर वयल्यान संस्कृत भास दुसरें काव्य रुपाची आसतात. ही काव्य रुपाची भास आसा. म्हळ्यार तूं सादारण नंतरवेल काळाचे म्हळ्यार वेदांत नंतरवेल काळ वेदाच काल एक 3000 की पूर्वाच की म्हूण धरल्यार तदनंतर आतां काळिदासाल काल म्हूण आसा, भवभूती म्हूण आशिल्लो, वेगवेगळे संस्कृत काव्य बरयलेले आशिल्ले. तांगेल भास कशी आसा त्या भाशेर आसा. संस्कृत काव्य रुपाची भास आसा. तेन्ना संस्कृत काव्य म्हणून बरी एक उत्तुंग आयिल्लो काल आशिल्लो ते त्या वेळार ते बरयिल्ली भास आशिल्ले निमित्त आमचो अंदाज करूं जाता की सप्तशती ही बरयिल्ली सादारण आज देखून एक चड म्हळ्यार 1500 वर्स मागची, म्हळ्यार 500 देखून संच 700 शतमानांत जाल्लेले रचयिल्लें अशें म्हणून दिसता. तशें म्हणून तुमी अंदाज करतात. अंदाज करूं जाता. एक भारतीय परंपरा पळयल्यार एक इतिहास पळयल्यार एक स्त्री शक्ती आराधना कितले वर्स फाटी सकून म्हळ्यार फुडें देखून आशिल्ली की न्हय ताका कसले कारणा निमित्त स्त्री शक्ती आराधना प्रारंभ जाली. तो एक प्रमुख प्रश्न. कित्याक म्हळ्यार तांतूं भितर सगळी ती देवी महात्म्या भितर आयकत जाल्यार करतना नांव देवी म्हळ्यार एक स्त्री शक्ती. तसले स्त्री शक्तीची पूजन आराधना तेन्नाच सुरू जालें की वेगळें आशिल्लें की म्हणून प्रश्न येता. ना, भारत देशा भितर एकदम प्राकांत करून स्त्री शक्तीले आराधना आसा. हें कसं म्हणून म्हळ्यार 4 फावंड्यार तुका पळोवचें मेळटा. म्हळ्यार 4 चरणां अशें म्हळ्यार कालघट्टार पळोवचें गेल्यार त्या कालघट्टार काण पळोवचें गेल्यार आमी पूर्व इतिहास आसून पयलीं एक समय आसा एक 5,000-7,000 वर्स म्हळ्यार लिखीत इतिहास नातील काळ आशिल्ले ताका पूर्व इतिहासाचो काळ अशें म्हणून म्हणटात. प्री हिस्टॉरीक म्हणटात. 5,000 क्रिस्तपुर्वी म्हळ्यार आज देखून 5,000-6,000 वर्सां फाटीक तेन्ना देखून ती स्त्री शक्तीची आराधना विशेषता जर आमच्या देशांत दिसता. तदनंतर आमी आयल्यार सरस्वती न्हंयचे देगेर आशिल्ले एक संस्कृताय आसा. आमी ते उत्तर भारतांतून काश्मीरात देखून सकयल सरस्वती न्हंय म्हणून आद्य पौराणीक जावन आशिल्ली म्हणून म्हणटात. मागीर ती ना जावन गेली ती सरस्वती न्हंय. ताजे खातीर सरस्वती न्हंयची देगेर जे आशिल्लें ती एक स्त्री शक्ती ना सरस्वती न्हंय. त्या काळाचेर एक आमकां दिसता ती एक 3,000 क्रिस्तपुर्वी भितर आसता. म्हळ्यार ती न्हंय सादारण 1,600-1,800 क्रिस्तपुर्व समया भितर ती ना जावन गेली म्हणून इतिहासकार सांगतात. म्हळ्यार तेन्ना ती आशिल्ली म्हणून जालें. मागीर देवी महात्म्याचे कळ म्हळ्यार आज जे आमी जे ग्रंथा विशीं आमी उलयच्या काण घेतिल्ले आसा ते ग्रंथ ताजे काल हांव आत्तां सांगला म्हणटा ते 700 AD म्हणून बरयला. ते एक मध्यकाल तुमी एक अंदाजेर सांगचे. अंदाज सांगचे. आनी आधुनीक काळाक थंय देखूनय आमी मुखार येवन आज एक दुसरेच एक रूप आयिल्लें आसा स्त्री शक्ती आराधनेक. अशें हांव 4 हाजेर ताजे खातीर आधुनीक काळ मॉडर्न कल्चर म्हणून बरयला. अशें 4 हाजेर आमकां देवी आराधनेचे इतिहास पळोवच्याक वाचूच्याक मेळटा. 4 फावंडार वेगळे मेळटा. आतां तुमी ते कशें म्हणलें म्हळ्यार एक पूजन करचें एक रूप म्हण आतां तशी रूप म्हणटना आतां आमी पळयल्यार बेंगॉल गी तशी नॉर्थ इंडियांत पळयल्यार उत्तर भारतांत पळयल्यार वेगवेगळे रूप आसा. दुर्गा आराधना
तशी चिक्या आमगेर प्रांत्यान पण नवदुर्गाकच आराधन करताची कितले की लोकांले अजे कुलदेवी नवदुर्गाची जावन आसा तशी अशी रूपाचे वेगवेगळे रूपाची आराधना कशी प्रारंभ जावन आसा या केन्ना जावन आसा आता तू सांगची रूप पुरा सगळं ही रूप पुरा हे देवी महात्म्याले ग्रंथ रचयल नंतर येईल रूप ताचे मागची आमकां ताजे पयल्याक ते आमकां दिसना भारी विशेष म्हळ्यार सुरवे कालार एकदम अगदी पूजन कसं म्हळ्यार देवी म्हळ्यार भुंय भुंयची पूजनाची आमकां स्त्री रूपाचें पूजन दिसता आमच्या देशांत मस्त कडेन आमकां दिसता आतां सुरवे चित्रण पळय तूं ते हरप्पा मोहेंजोदाराचे स्त्री चित्रण डान्सिंग गर्ल ताका कोणके एक इतिहासकारान डान्सिंग गर्ल म्हणून एक नाव दिलं म्हणून ते एक ती स्त्री हांव खंयचे दिश्टेर पळोवप ते तूं गर्ल म्हणटा की ती वुमन म्हणटा की देवी म्हणटा की म्हणून ती वेगळी खबर पूण ती स्त्री म्हणून स्त्री पूजन एक तेन्ना आदी काळाचे आमच्या संस्कृतायाचे आदी काळ हरप्पा आनी मोहेंजोदाराच्यो आज दाखून 4,000-5,000-6,000 वर्सां म्हापशेचे तेन्ना दाखून तिगेले एक उदकास काडच्यो खरें तुकी पूज करता अशें आतां दिश्टेर आमी सांगचे म्हळ्यार आरती दाखोवन पूज करता अशें ते न्ही हाजे अर्थ कसो म्हळ्यार ते उदकास आसा ते कारण ते करता आशिल्ले आमी आनी आत्तां तूं सांगलें ते दुर्गाचें ते कडचें चित्रण आमकां दिसता पूर्वोत्तर भारतांतूं सादारण तेन्नाची हे दुर्गा सप्तशती रचयल कालार दाखोवन नव रूप दिसच्याक सूर दिसता आतां तो रंग आनी तांचो केलेले तांचो उपयोग केलेलो वस्तू पुरा तो चड आधुनीक दिसता जाल्यार हांव रूप दाखोवचे खातीर तें चित्रण ना त्यामुळे काल बदल जाले अशीची ताजे रूप कलर वय वय ना जाल्यार ते पळय ते मूल रूपार स्त्री शक्तीचे हरप्पा मोहेंजोदारा काळार देखून असत अशें म्हणून आमकां दिसता आता भारतीय संस्कृताय पळयल्यार आमी न्हंयक आतां तुमी सांगले सरस्वती न्हंय ते काय आमी स्त्रीची न्हंय पुरो आमगेली स्त्रीची 1-2 न्हंय मात्र पुरो आमी पुल्लिंग केला न्हंय म्हळ्यार आवसूल तशी भुंयकय आमी स्त्री म्हणून आराधन करता तशें आसतना हे असल एक प्रकृती पूजनाची की आतां हांव सांगूं तुका भुंयकची आवय म्हळ्यार म्हणटाची हावस म्हणटाची ताजे खातीर मदर अर्थ म्हळ्यार इंग्लीश भाशेंत आमी केलेलें कितके भारतीय संप्रदायांत देखून तो शब्द येयलो युरोपियन संप्रदायांत ते मदर अर्थ म्हळ्यार आमगेले ताणे वेले आशा पुरो दिसता जाल्यार तूं आमगेलें चित्रण तें पळय एक भारी एक कौतुकाचे एक 2 चित्र हांव ते घालेन आसा जे कडचे तुका ते रंग ना ताका ब्लॅक एंड व्हायट म्हणटा तो एक चित्रण आसा ते फातरारी तांबडी फातरारी आनी भुंयतूची थंयची ते केतून केलेले एक ते फातर काडून अशें मुळार मागीर दवरलेलें न्ही थंयची थंय देखून काडूं जायना ती आशिल्ली एक मोनोलिथ ताजे वयर दिसता न्ही म्हळ्यार एक शील ती शील न्हय ती तांबड फातर लॅटरायट 6,000 वर्सां फाटीक आशिल्ले म्हणून खूब इतिहासकारांनी आतां गोंयांत जाल्यार खूब इतिहासकार हांगा आमगेले विश्व कोंकणी केंद्रांत एकलो इतिहासकार आयलो ताणें तें सांगलां आनी पांडुरंग फळदेसाय तागेले एक हे आसा गोवाचो तागेलो थिसीस आसा आनी हे अशें खंय म्हळ्यार वेर्णा म्हळ्यार गांवांत आसा गोंयांत आनी लोकल अभिप्राय प्रकार म्हळ्यार आर्किओलॉजिस्टाले अभिप्राय प्रमाण स्त्री रुपाचे सगळे भारत देशांत पयल्यान पयली ही हाजे पयलें ना केन्नाय आनी तिका भुंयचेरय दवरल्या तिका ते देखून काडूं ना भुंय म्हळ्यारीच आवसूं हावसूच भुंय आनी कसो म्हळ्यार ते भुंय म्हळ्यार आवसूं म्हळ्यार हे कशें न्हय प्रोजनी म्हळ्यार रिप्रोडक्शन कळ्ळें हे क्रिया तीन करतले निमित्त त्याच रुपार तांणी दवरल्या तिका भूमाता तिगे 2 हात अशें आसा आनी एकडच्यान तिगेले मात्ते दिसता सगळे देह दिसता आनी ते मुर्ती ती नग्न रुपारी असते नग्न असते ते भुंयचेरी असते आत्तां ते वेर्णाचे वयरी दोंगरार गुड्ड्यारी असते
ते न तांणी माळचेल की देवळ केला ताचे भायर ती एक संत भितर दवरलात एक 25 वर्स 30 वर्सां फाटीक ते कांय ना आशिना त्या वेळार हांव ते पळोवन येयलोसो खंय नकून सूर जालेलें भुंयचे आराधना नाना नमुन्यार तुका दिसता म्हळ्यार आमगेले कोंकणी प्रांत्यांतूच म्हळ्यार सगळे पश्चिम हेका समुद्रा देगेचे सुचे आनी गोंय आनी थोडे कर्नाटकांत थोडे भाग महाराष्ट्रांत थोडे भाग हांवें पळयले रे हे हुत्तो पळय भुंयचे हुत्तो भुंयचेर हुत्तो म्हळ्यार कसं म्हळ्यार रुखाचे एक फातराचे हाजे निमित्त टर्माइट म्हणजे वय ताका त्या हुत्त्यान देखून तेंची भुंय पूजन करता आशिल्लें तिकाच भुंय पूजन करता ते पूर्व इतिहासाची काणी म्हळ्यार ते कितले हजार वर्स देखून तशें करता अशें म्हाका कोत्ता 10,000 वर्स जाल्यार जावन आसतलें अशें म्हणून थोडे इतिहासकारांनी आनी भूगर्भशास्त्रज्ञांनी तांणी सांगिल्लें आसा ताजेर तुका सांग म्हळ्यार पयल्यान पयली शक्ती पूजन भुंयकची आनी थंय देखूनच हे कसं तेंची बॅड जाता त्याची हांव त्याच सांगूंक म्हणलें केलें भुंय कसं जाल्यार आमकां मुख्य म्हळ्यार थंय सुकून आमकां अन्न मेळचें ताजे निमित्त आमी वांचून आसाची समृद्धीक एक नेर तांकां हें आसा पात्र आसा आमी स्त्री शक्ती आराधन म्हणटा कितले फाटीक आमगेल्या देशांत आशिल्लें म्हळ्यार आमकां एक इतिहासा भितर पळोवचें मेळटा शेतकारी वय आतां तें जालें न्हय आतां थंय देखून ती भुंय तेच भुंयचेर न्हय आहारय जाता आहारय आमगेले तयार जावं तेंची ताजे खातीर शेतकारी म्हणलें आसा समृद्ध पीक म्हळ्यार हें कसं बेल म्हणटा आनी फसल अशें जावचेंच भुंयतूं म्हळ्यार दोनीचे हे आमकां विशय तातूंत भितर प्राप्त जाता एक उत्पत्ती जन्म येवचें दुसरें ते जन्म येयल्याक पोटाक ते भुंयतूं जाता तसो भुंयची आराधना त्या खातीर आज ही जाल्यार हे नवरात्रेंतूं आमगेले परंपरे भितर म्हाका दिसता थोड्या लोकांक षष्टेक थोडे दशमीक ते वचून शेतां वचून ते बेन काडचे आसा आनी ते शेत घेवन घरा येवन ते बांदचे आसा आनी ताका म्हळ्यार 9 बेळ आयले ते 9 शेत आयले आनी ते फाटी काला पुरो ते अंत भितर तांदूळ भरून दवरचे आशिल्ले ताका ते बांदून सोडटा समृद्ध दव केन्नाय आसा बरो जावन आसा आनी मडकेक बांदचे आनी पळय तूं मागीर तशें मागीर हांगा दाराकय ताकाय बांदता म्हळ्यार पळय आमकां हातूंत एक विशेशताय कसो दिसता म्हळ्यार ही मूळ संस्कृताय ज्यो कोंकणी हांत भितर आशिल्ली संस्कृताय भितर आशिल्ली मूळ आराधना मागीर मतांतर जाल्ल्या लोकांनी हांत भितर ताणें ते दवरून घेतलां म्हणून एक दिसता आनी मात इंग्लीश कॅलेंडरा प्रमाण सप्टेंबर 8 की 9 की तारीखेक ते करता म्हळ्यार ते दवरून घेतलां आजीक ताजेर तूं कसो म्हळ्यार शक्ती देखून ते आयिल्लें आहार ते देखून येता ताजें पूजन जावंक म्हळ्यार आमकां देहाक कसले कार्य करूंक शक्ती जावंक जाल्यार आमकां पोटाक आहार जावंक शक्ती एनर्जी जावंक शक्तीची एनर्जी आनी त्या घांतू तुगेले ते बेळ लायक जावंक जाल्यार एक भुंय जावंक मागीर रुद्दा जावंक सो दोनूय तांणी स्त्री रुपारीचें पूजन केलेलें आसा आतां पोटाक आहार मेळ्ळे कुडले आमकां आंगात रान येता तेच आमगेले लेवल दुसरे वता म्हण लेखता मागीर ज्ञानाची भूक येता तशी आमी हांव लेखता कसं म्हळ्यार भुंयच्या आराधने नंतर उपरांत आमी ही गेले सरस्वतीला आराधने करताची म्हळ्यार ज्ञानदेवी म्हणून आता देवीले स्मृती एक पूजन म्हळ्यार 2 नमुन्यार ते आमकां दिसता आता तूं सरस्वती नांव काडलेले निमित्त आमी नेर जावन ते सरस्वती न्हंयच्या तिराक वता आसत ते तुका गग्गर दिसता पश्चिम उत्तर भारता भितर 5 न्हंय ते मागीर हें जालेलें पंजाब जालेलें 5 न्हंयो ते सरस्वती न्हंयची वाट दाखयला ते वयर देखून येयली हिमालय देखून सकयल येवन गग्गर राजस्थान जावन गुजरात जावन येवन समुद्राक मेळचें वाट दाखयला ती न्हंय आतां ना 1200 किलोमिटर ती आशिल्ली म्हणटात ते सरस्वती न्हंयकय त्या न्हंयकय स्त्री ना आनी ती सरस्वती म्हणून म्हळ्यार एकदम नितळ
ट्रान्सपेरंट म्हणून शब्द आमी वापरता. तशी ज्ञान म्हळ्यार तशें आसता. मनशाक ज्ञान म्हळ्यार नितळ आसता, तातूंत कल्मश ना, चिकोल ना, वायट ना, दुसऱ्यांक हे करचे बुद्धी ना, दुसरा वाईट करची बुद्धी ना. तितलें परिशुद्ध ज्ञान म्हळ्यार तशें सुका. म्हणून खातीर सरस्वती न्हंयचें उदक शी ज्ञान. सरस्वती न्हंयचें उदका इतलें नितळ म्हळ्यार विद्या. अशें म्हणून एक व्हड एक विचार आमगेल्या पुर्वजांनी ते सरस्वती न्हंयच्या तीरार आशिल्ले ते केलेलें. तसो आमी आनी एक फावंड मुखार येता. तशीच ते साहित्यात बदल पडल्यार कन्नड साहित्यान कोण एक ज्ञानी लोक असल्यार तांकां सारस्वत लोक म्हणटात. सारस्वत म्हणून म्हणटात. ते म्हळ्यार सरस्वती म्हळ्यार ज्ञान आसप. आज पयलीं एस.एल. भैरव पसरलो, वेदराक कोण हेडलायन घाला सारस्वत लोक दिग्गज. म्हळ्यार सरस्वती स्थान सगळे देशाक, ताका जाती भाशा म्हळ्यार कांय ना. त्या ज्ञानाचें एक द्योतक ते प्रतीक. प्रतीक अशें म्हणून दिसता. तशीच सरस्वती आराधना विशयी उलयता आशिल्ले आमी. सरस्वती न्हंयचे देगेर आशिल्ले आमी लोक. आमी थंय साकून नमुनवार कारणां खातीर आमी थंय साकून स्थलांतर जालेची. तशें जाता आसतना म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार संपत्ती म्हूण एक कसं आसा गी मनशाले त्या ज्ञानाची म्हणून. तशें हांव न्हू त्या आमगेल्या समाजाची आमकां ते आमगेले कोंकणी लोकांची ताका एक उदाहरण म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमी खंय एक जागे साकून एक जागे स्थलांतर जाता गेलेची. आमगेले कसं भूंय संपत्ती गी कसं आसा गी त्या पुरो आमी सोडून आयलेलीची. आमी कसं घेवन आयलेंची म्हळ्यार ज्ञान मात्र इट कॅनॉट बी स्टोलन बाय एनीबडी. आनी ती ज्ञान संपत्ती आशिल्ले निमित्त ताजे तदनंतर येता ऐश्वर्या संपत्ती. कोण की म्हणल्यार म्हणून पळय सरस्वती मुखार गेल्यार मागची लक्ष्मी येता म्हणून. तशी स्त्री शक्तीच्या आराधना आमकां ते सरस्वती न्हंय तीरा साकून येता. हांगा आमकां दिसता पळय थंय शिक्षण आनी ज्ञानाचो काळ आयलो. ते फातरा पूजन ते हुतो पूजन जावन मुखार येयले आमकां हे संस्कृताय मुखार वाडून आयली तशी आमकां दिसता. शिक्षण आनी ज्ञानाचो काळ. तूं काण पळय आमगेले त्या काळाचे वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र पुरा चिंतनेचे ज्ञानाचे. आनी तूं मुखार येवन पळय कळ्ळें वेदव्यास, सप्तर्षी अशें पुरा आमगेल्या पुराणां भितर तांणी पुरा छान शिक्षण घेतिल्लें. ज्ञानवंत लोक, बुद्धवंत लोक. मागीर आनी मुखार येयल्यार तुका दिसता ते तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा कितें म्हळ्यार ते विद्यालय, युनिवर्सिटीज. म्हळ्यार विद्येचे शिक्षणाचे कशें मुखार येयलें म्हळ्यार स्पश्ट दिसता. खाल आमगेलें मन तिकेची आमी उगडल्या जालें. दोळे आमी उगडून पळयल्यार आमगेले दोळ्या दिसता कशें क्रम प्रकार मुखार येयले आमी. मागीर तूं पळय व्हड व्हड कवी हांगा येता. काळिदास म्हणून म्हणालो, आनी वैद्यकीय बरे सुश्रुत म्हणालो, आनी राजकीय तज्ञ चाणक्य म्हणाले. पुरा अर्थशास्त्रज्ञ पळय ताजे मुखार येता तूं. मागीर पुराण येता ताजे बरयलें. नंतर गणितशास्त्र, विज्ञान, खगोळ पुरो एकराश विज्ञान त्या काळाचे. आनी जाल्यार हाजे मध्येन तूं शेतकारी चालू आसा तशी न्हय. आनी आमी शारांची रचना केली आनी हळू हळू आमगेले संस्कृताय जाल्यार ते शक्ती आमगेली भितर ते दवरून घेवनूच आमी मुखार येयले. आमगेल्या इतिहासा भितर दिसता. आज आमी हे देवी महात्म्या विशयी उलोवचे न्हू. हे देवी महात्म्य पुस्तकांत तुम्ही वाचला हांव वाची न्ही. तांतू एक देवीले रूप एकच दाखयला का म्हळ्यार आमकां देवी म्हणली कुडले भीकर स्वरूप आमगेले मना येवची. राक्षसा पुरा मारलेली म्हणून. तशीच सरस्वती म्हळ्यार शांत रूप. तशी त्या देवी महात्म्यान कशें दिला. आतां अशी एक ज्ञान संपन्मुलाची देवी आशिल्ली. मागीर हे युद्ध भीकर हे परत कशें आयलें, कसल्याक आयलें. एक 7 शतमानांत मध्ये भितर असल ग्रंथ इत्या रचयले म्हणून थोडेची आलोचना केल्यार आमकां कळटा. साधारण 5चे आनी 6 शतमानानंतर इतिहासीक जावन पळयले भारत देशा भितरय वेगवेगळे शक्ती रिगलेची. अरेबिया जाकून आयलेची, अफगान, इराण. कारण भारता भितर मस्त राजकीयांनी हाजे एक शोभ जाली. तांणी पुरो कसं म्हणल्यार युद्धाची, मार्चेची
मारणूच संस्कृत आयला काडची तांगेल तत्व त्या आशेन त्या खातीर देवी महात्मा म्हणून हे ग्रंथ रचोवचें कारण कितकी अशें म्हूण दिसता. तांचे पयलीं तुका दिसता ती सरस्वती दिसता रूप, ही भीकर स्वरूप दिसता, तांकां दोन हांव चित्रण घालेलें आसता. तांतू जाल्यार ते देवी महात्म्या भितर जाल्यार दोन नमुन्याचे आसता. एक शास्त्र तेज युद्धाक तयार जावन आसता केन्नाय, दुसरें कसं म्हणल्यार ब्रह्मतेज. ब्रह्मतेज म्हळ्यार ज्ञान. ज्ञान हांकां हाका दोनीची स्थान आसा. आता तूं सांगेल देवी महात्म्य ग्रंथा भितर केन्नाय त्या मात्र न्हय, दोनीकय स्थान आसा. दुर्गा सप्तशतीन ते देवी महात्म्या भितर हें पयलें चित्रण एक चिकणी चित्र दोनी म्हळ्यार मिनिएचर पेंटींग आसा. भारी छंद आसा. तशान हांव ते हॉट करून दाखोवया लायतालें कित्याक ते 17 शतमानाचे एक 1680 की कळना आनी दोनीचे 18 शतमानाचे 750 वर्सांत की एक हांगा खंयचे खांगरांत केलें एक दोनीच्या भितर कसं बनारसांत अशी दोनूय रूप तुका दिसता. आनी ते दोन रूप हे पुस्तकां भितर आसता. ते पळोवचें विश्लेशण करूंक बारी सुंदर आसा. तांकां तांणी समज जावन तांता जे सांगला की म्हळ्यार डिफरंट ते वाचल्यार आमकां कळटा. आतां ते हे देवी महात्म्य म्हळ्यार ग्रंथ आसूचे एक पुराणा भितर मार्कांडेय पुराण म्हण ते मार्कांडेय पुराणा भितरय आमकां देवी महात्म्याचे ग्रंथ सगळ्यांची पळोवचें मेळटा. मार्कांडेय पुराणांत 13 खंड कळ्ळो, एक 700 श्लोक ते 13 खंडां भितर आसा. चॅप्टर म्हण तूं तांचे भितर 79 देखून 93 म्हणजे 81 देखून 93 13 कॅन्टोस म्हळ्यार खंड. हे 700 श्लोक देवी महात्म्य मार्कांडेय पुराणांत. ह्या म्हाका खबर नाशिल्ली. म्हळ्यार हे हंतू मार्कांडेय पुराणांत दुर्गा सप्तशती आसा आनी तांतू म्हळ्यार महाकाळी दुर्गा सरस्वती तेगालय आसा म्हूण म्हाका तांतू आसा. आतां ते वापस घाल्यार तुका दिसता तांचे भितर कॅन्टो एक विशेष ते पूर्ण चड दिसच्या पळय तांचे भितर तूं तवळ सांगना केन्नाय भिकर रूप दिसचें तशें ना. कॅन्टो एक कॅन्टो मात्र महाकाळ पुर्वेक दिसचें, मागीर दोनीचे आनी चारीचे महालक्ष्मी, उरलेले 5 देखून 13 ते महासरस्वती. सरस्वती चड स्थान तिका आसा. केन्नाय हेच रे देवी महात्म्य म्हळ्यार जाल्यार केन्नाय चित्रण कसं दिसता ते लागी चित्रण वापस घाला तांचे भितर अनेक नमुन्याचे तेंच म्हूण दिसता. राक्षसां मारचें, शिमार बशिल्ली, वाघार बशिल्ली, हे देवी महात्म्य केन्नाय हेच की ना तशें ना. अशी धीर तांचे भितर आमकां खंड जावन दिसता ती देवी महात्म्याचे 700 श्लोक. आता आमगेले खंयचेय एक भारतीय ग्रंथ पळयल्यार तांतू मस्त नमनेचे आमकां ज्ञान म्हळ्यार काणी हो मात्र न्हय, एक तत्वज्ञान वस्तू आसता. तशीच एक मानसीक जावन एक आमगेले एक म्हळ्यार एक विकृतीक एक छांग वाट दाखोवचे ते एक वाट मार्ग आसता म्हणून लेखता. आतां या दुर्गा सप्तशतींत पळयल्यार आमी तांतू कशी आमगेले मनांत आसूचे आमगेले मनशाले देहांत तसले एक वायट काणू म्हळ्यार मनाचे विकार काडचे तसले संदेश आसा. आतां ते एक हांव तुका सांगलें पौराणीक इतिहासीक दृश्टीर केलेलें तेन्ना ते विदेशी शक्ती मार्च्यांक शास्त्र तेज लोकांक वाडोवन हाडका ते वापस सांगता. ताजे खातीर ही युद्धाची पुरा मस्त विवरण आसा. कोणा मारले, कशी मारले, आतां हें पळय हांत भितर सुरेख एक सुंदर एक रीती तांचे भितर अर्गल स्तोत्र 3 विशेष स्तोत्र आसात. म्हळ्यार एक सांकेतिक्यान दिसता. अर्गल म्हळ्यार कसं चिळको अर्गल श्लोक म्हणून दुर्गा देही धनम देही तेजी अर्गल ते चवथ दाखयता पण ते बरें आसा. रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जयी ते अर्गल स्तोत्र. अर्गल म्हळ्यार चिळक काडका तूं सुरेख ते हे कुलका जाले ओपन कुलका जाले म्हणटा चिळक काडका 27 तांचो श्लोक ते आसाचे. मागीर किलक म्हळ्यार किळी वेगळो कील घाली बागीर की लॉक एंड की बागलाचे किळक ते कान ते चिळक कान ते कुलका मागीर तुका ते ज्ञान मेळटा म्हणून ते सुरेख सांगता ते. आनी अखेरचे कवच ते रक्षा कवच
ते कसं ते रक्षा कवच दिला म्हणारे एक दैहिक एक मानसिक एक बौद्धिक तीन कवच जाऊ का तुका एक दैहिक म्हणजे युद्ध हे पर लोकांनी येऊन मारताना तू युद्ध करणार तू मरता तुला संस्कृत आहे मरता तसं तू कूट अनरापचा केक ते दुसरं कसं म्हणा तुला बुद्धी भ्रष्ट जाय ना तुका एक कवच जाऊ मागीर मनो कवच असता मन तुका यें जावचें ना लास्ट अखेरीक आध्यात्मिक कवच आमच्या भितर पळोवचें मेळटा तर ते सुरेखच सप्तशती म्हळ्यार 700 श्लोकाचे सुरवे श्लोक प्रारंभ पुढे तिन्ही खंड दाखोवन दाखयता इतली श्लोकां भितर ताका अर्गल कीलक आनी कवच अर्गल श्लोक पुढे हांवें हांगा बेंगॉलाच्या आमगे ट्रिप्पा ಅಂತ वेस्ट बेंगॉला वतना हांव आयकलेलें तांचे गाडी म्हणजे आयकलां ताका एक म्हणचे एक रिती नमून आसा त्याच प्रकार म्हणल्यार मात्र ताका म्हळ्यार ते नियम कशे कसा कोण दवरला म्हळ्यार तशी म्हळ्यार ताका आयकुचे छंद आनी ताका एक हें आसा छंदोबद्ध जेवण म्हण का वय वय पट्राशी म्हणल्यार आतां पळय ते म्हणटा तुका जयम तत्वम देवी चामुंडे जय भूतपहारिणी जया स्वर्गगते देवी कालरात्री नमोस्तुते ते म्हणचे तेंच हाचेर मुळखात टोन त्याचे टोनार आनी वयर हाचेर उच्च स्वरार मुळख तेन्ना आयकुच्या लायक जाता तारक स्वरार मुळख आनी एक नमुन्याचे उत्तेजन मेळटा जावन आमगेल्या लोकांनी ते पठण करचें म्हण आसता ते आदी वेळार पारायण म्हणचे कोणीक भट मामाने म्हणचे पुरो तशें ललिता सहस्रनामांनी पुरो मागी वयलें रचन देवी महात्म्यान नांद अशें ते रितीर म्हळ्यार मात्र ही हाका लायक एक हें आसा हांगा तशें मनच्या नज्ज अशें प्रमाण ते म्हणटाचे मनच्या नज्जांनी म्हणून कसं नाही काय ना एक चांग एक हें कसं काव्य थोडे पुढे आमी ताजे जीवमानांत अध्ययन केलें थोडे ताजे लाभ मेळटा ते करचें तशें परत करचें म्हणून सांगून भितर दवर न्हू अवंगला व्यक्ती मुर्तीन भितर दवरचें अशें न्ही ते मातशें खातीर वय म्हळ्यार आतां सरस्वती पूजन हा वेळार कितलेकी घरान तशी करताची खंयचीच एक अवंगल्या बांदून आशिल्ली पुस्तक हाडून त्या दीस पूज करताचे वापास भितर दवर आरती दाखयताचे फूल घालताचे वाचू का वाचल्यार मात्र ज्ञान चढचें आनी ताजें एक सौंदर्य मेळटा आनी ते खंयचें एक पुस्तक सुरवेक बंका वादल्यार अर्थ एक आसता चिकेज आमी प्राय तरी एक 10 वर्स नंतर वादल्यार ताका अनेक अर्थ आमगेल बुद्धी विकसन जालें तशें आमकां चड तें समजता अशी ते ताजे भितर तुका हें दिसता आनी मुखार गेले तशी ताजे भितर आतां हे आमी यक्षगान पळयतना आमी कसं पळयता म्हळ्यार पुराजन देवाले त्रिमुर्तीले पुराजनाल देवाले शक्ती ओट जावन एकत्र जावन एक नवी शक्ती जाता म्हणटा चंडमुंड रक्तबीज तसले हाका राक्षसांक मारूक काम येता म्हण अंत दुर्गा सप्तशतीने तशीच देखून ते कळ्ळें आतां ते मुखार गेले पळय स्तोत्र जालें कुडले हें येता देवी महात्म्या दुर्गा सप्तशती म्हणून ते कसं जाता ते हांव तुका यक्षगानाचें चित्रण कसलें दाखयलां म्हळ्यार तांचें चित्र आसा आनी ते पळय दिसता आनी ते पळय सुत्त ते देव राबल्याची त्यांनी ते चंद कथानक कोर दाखयता ते मध्ये देवीची हें जाल्ली म्हण कसं उपजेल ते कसं सांगता स्त्री शक्तीची सशक्तीकरण कशी जाल्ली म्हणून येता तांचे भितर कसं सांगता म्हळ्यार परमात्मा विष्णू म्हणून सांगते कोण की तो योगनिद्रा आशिल्लो तो योगनिद्रा म्हळ्यार सगळेची कॉस्मॉस ब्रह्मांड रचन जातरी ते चालती आसता मागीर कसं नाही कामना कितले की योग जाय ते चालती आसता ताका ते योगनिद्रा अशें म्हणून सांगिल्लें आसता तेन्ना ही राक्षस ती उपजताची बाद दिवच्या वापस ताका लागीं मागूक ते तांचे भितर दाखयता आसा ते योगनिद्रा म्हणटा एक अंत भितर आसा कितल्याचे अंत म्हणटा ते पयले अध्यायान भितर आसता कळना तर पयले अध्यायान तूं 37 श्लोकां भितर तुका तें दिसता त्यांनी पुरो वचून मागता ते तागे लागीं कांय कोणी करून आमगेले जाता देखून आमकां वांचो कातूं येता राक्षसाला वय तेन्ना ते आयकल कुडले ताका एकदम मनाचो राग येता खूप येता तो कसा करता म्हळ्यार तागेले एक चित्रण बारीक सुंदर दाखयलां ततो ती कोपस्य म्हणून ते बरयलां आपलें
ततोति कोपस्य पूर्णस्य ते कोपपूर्णस्य कोप ततोति कोपपूर्णस्य म्हण ते आणि मुखार वता ते एकदम कोप येईल पेट्ट तेगेले हे भोय आसता पळय ताका गांठी पडता ते आमी मुले म्हणता पळय कोप तागेले तोंड पळय गांठी पडला पळय तोंडलार कशें किंवा मात तिपता ते देखून एक तेज भायर येता तो तेज भायर येतना त्या इतर ते रबील आसा पळय तांकां पुरो कळटा तांकां तेजाचो एक वांटो दिता तो शिव आशिल्लो ब्रह्म आशिल्लो इंद्र आशिल्लो अशें म्हूण कथा सांगता जाल्यार हाजे हें कसं न्हय निश्चित कसं न्हय अर्थ कसो म्हूण म्हळ्यार केन्नाय समाजाचेर एक तुका वैयक्तीक जावन एक देशाचेर एक तुका संस्कृतायेचेर एक भायर एक हें जालें म्हूण जाल्यार आक्रमण जाल्यार आमी आमगे शक्ती ओटको ते शिकता तेन्ना पुरो आमगेलो पुरो हें विसरता भेदभाव पुरो विसरल्यार ते दिसता आनी ते सगळेची हें आसा पळय खंड तांतू भितर ताणें मागीर एकल्यान चक्र दिली खंय तिका एकल्यान त्रिशूल दिली एकल्यान गद दिली एकल्यान उज्ज दिलो अशी ती एक व्हड शक्ती ते एक विवरण बारी सुंदर आसता सगळेची भूम्य आकाश तितली एक शक्ती दिली म्हळ्यार ताका महत् तेज जावका मस्त शक्ती जावका हें परत करता खातीर आमगेल्या देशाचेर तातोळ आक्रमण जाता आमी देशा भितर आशिल्ल्यानीची ताजे वांटे आशिल्ल्यान पुरो ताजी पुरो ठीक करची न्ही त्या वेळार कोण ते आमगेलें हें करून व्हरता सुदारसून व्हरता तांगेले म्हाका फाटबला राबुका आमी तांकां सहाय करता आनी नैतीक जावन तांगेलो आमी आसची म्हूण दाखोवन दिवका तेन्ना म्हाका ती शक्तीक बदल शक्ती येता ताका स्त्री रूप दिला आमी म्हळ्यार शक्तीक स्त्री रूपाची सुक्त म्हणल्या खातीर त्या भितर तांतू भितर ताकयता अशी एक तुका काय उत्प्रेक्ष ना कित्याक म्हळ्यार तांतू कसो म्हळ्यार पुरातनान वट्ट म्हळ्यार आमी वी आर अ सुपर पावर त्याच आमी काण घेवका म्हळ्यार आमगे जिवनान हांव कसो की परत सांगची म्हणून नातल्यार आमकां कसो अभ्यास आसा पुराणान तुला काणी मारे येता परत तशें न्ही ती ताजे भितर एक तत्व आसा ते सुरेश सांगता पळय ते अर्गल किलकम ते पुरा काडल्यार म्हाका तुका तांतूल सौंदर्य आनी तांतूल विचार ज्ञान दिसता आनी तशें ते मुखार वता कसो जाता मागीर ते उद्भव जाता तेज पुंजावन सगळ्यांची एक बृहत शक्ती उपजली म्हूण सांगता तांगेले प्रज्ञे देखून येता ती एक दैहिक म्हूण समजना ते प्रज्ञे देखून येता लोकां हांगा देवाक गेले म्हूण बरें ना आमकां समाजा भितर लोकांक जाल्यार ती एक लायक शक्ती उपजोवचें साध्य तें म्हणून एक फाट आमकां भितर दिसता एकठांय आसले कुडले आमी शक्तिशाली जाता तशीच अंतू एक कथानक आसा तशी महिषासूर एकलो आसा तशी तागेलो वट्ट चंडमुंड रक्तबीज तांकां पुरो जनाक ती संहार करचे हे कथानक कशें आसा हे कथानक सुंदर ताका हें आसा कसो डिस्क्रिप्शन म्हणटा पळय लायक विश्लेषण केलेलं आसा आनी चंद शब्द वापरलेले आसा आनी संस्कृत काव्याचे आनी विशेष तरी देवी महात्म्याची एक वैशिश्ट्य कसं म्हणारी 2, 3, 4 शब्द वट्ट करून ते एक व्हड लांब शब्द जाता ते उच्चार करतना संधी विभजन कोरका नाजाल्यार तुका अर्थ जायना एक तुका जीब लायक घुंका ताजी कधी त्या लोकांना म्हणते तुका पळय कसं म्हणची न्ही म्हणून म्हणतात तर तो प्रयत्न केल्यार मात ना येता अशी काही या नात सुंदर जावन ताजें विश्लेशण आसा आतां हांगा कडेरी कथानक मुखार वता आनी कलाचो गणन आमकां कालाच गणन आमकां कळटा कशें म्हणून म्हळ्यार ते पुस्तका भितर मागीर एक सुरत म्हणून एक रायाल ती काणी कळ्ळें तो काणी ताका एज जाता काय तागेले ओट्ट आशिल्ल्यानी तागेले कुटुंबाच्यांनी परत ताका अन्याय करचे तो पुरो सगळ्यांची हारता आनी तागेले हें राज्य पुरो वता आनी तो एक रानां वता त्या रानां वचून थंय एक तो मुनी मेळटा तो ताका थंय पुरो सांगता तेन्ना तो कसो सांगता म्हणून म्हणाली हें सुरत म्हणून तो रायाची कथा तशी आसा लोक संपत्तीची माया तो सुरे दाखयता तुका कसं ना म्हळ्यार राय म्हळ्यार तुका संपत्ती येवन येवन लोकांच्या मायेचे कुचेड जाले ते मायेन भायर येवका तुवें लोक नाका म्हूण म्हणा तो संपत्ती नाका म्हूण म्हणा तांचे भितर पुराय जावका ताजी माये भितर पडला तूं
तसं तुका तर दुःख येना, तुका मनाक शांती ना, कळलं. तसं तांतूळ नको भायर येवका तुम्ही म्हणून सांगचे ताजी खातीर ते स्त्रीक ती वय मायाची ती शक्ती आस पळय तीच माया. अशी आमकां एक विचित्र परिस्थिती दिसता. ताका समजू का आमी एक दिकडच्यान पळयल्यार ती माया, अनेक दिकडच्यान पळयल्यार तीच शक्ती, तीच माया पार करून हाडटा. कसं दिसतं म्हणा म्हाका ते शक्ती माय म्हणून कसला सांगता म्हणारी तुका ते करेक्ट यूज करूंक तसल्या तेच तांकां दाखयता, कळना. ताजेर तुवें सगळो दिसता तूं ती पडल्या रे ती तुका माय जावन तूं बुडता. खंयचे वेळार ते भायर येवका तांकां म्हणालें एक संदेश आमच्या भितर दिसता. सो त्रिमुर्ती सावन देवी अशी उपजली अशें म्हणून आमगेले आमच्या भितर कथा आमकां येता. मागीर मधुकैटभ, बिडाल, चंडमुंड, महिषासूर, धूम्रलोचन अशी वेगवेगळ्यांची राक्षसांक ती संहार करता ना. दुष्ट शक्ती वायट करच्याक आमकां लगाड काडच्याक एक शक्ती आमी जायली अशें म्हणून दाखयता. अशी आमगेले ते देवी महात्म्याचो काणी अशी मुखार वता. तशीच महिषासुराक एक मशील तोंड. होय, मशील तोंड आसता. महिष म्हळ्यार एक कसं म्हळ्यार एक शक्तिशाली प्राणी ताजे वयरी हे कसं ताका बुद्धी आसा पळय ते तमो बुद्धीची, कळ्ळें. ताका पक्क शिकोवचें जायना तुका. म्हशी करता म्हशी पाटी म्हशी दूध पिलाव्या म्हणून म्हणटात. ताजे खातीर तो महिषासूर ते क्रिएट जाला जाल्यार ताका अर्थ आसता ताजे बाबतींत. अशी वेगळे वेगळे राक्षस संहार जावन आमगेलें हें मुखार वता. हांगा त्या मस्त आसाची ते वपस प्रत्येक विंगड पळोवंक म्हणा. हांगा एक विशेष शक्ती हांव दाखयला कसं म्हळ्यार ते रक्तबीजासुरा. रक्तबीजासुरा संहार एक चित्रण काही कितें वय. आनी ते तुका यक्षगानान तुला खेळान तुला दाखयली हे चित्रण दाखयलां. हाका कारण म्हळ्यार हांगा भितर तुका स्पश्ट कळटा ते दोड जीब भायर घालता. आनी ते अशें कसला जाता म्हळ्यार ते पुरो जाणां गिळता खंय खाता खंय कसो दिस पुरो म्हणून म्हळ्यार अर्थ जायना आमकां लोकांक. ते कसले आसता म्हणून म्हळ्यार आतां एक भिरांकुळाचो रोग येता समाजा भितर. लायक आतां एक कालार प्लेग आयलो, मागीर कोवीड आयले. सद्दां कसं जावका म्हणून म्हळ्यार ते रोगाचे पुराय हें जालेल्यांक ताजे वयर ते रोगा मूळ ताजे वयर ते व्हायरस की बॅक्टेरिया की कितें सगळें कण गिळून उडोवक दमन कोरका सगळें दमन कोरका विंगड वाटना तागेले ते रक्त बिजाले रक्ताचे भुंयचेर पडल्यार आनी राक्षस उद्भव जाता. तशीच न्हय आतां व्हड रोग तूं पळयला आमच्या भारता इतिहासा भितर प्लेग, कॉलेरा कितले पटी येवन गेली ते आयल्यार कसं दडार म्हळ्यार स्मॉल पॉक्स कळ्ळें. ते आयल्यार सगळी गांवची नश्ट जावन वता. ताजे खातीर त्या काळाच्या लोकांक मस्त ताजे बगी ज्ञान नाशिल्ल्यान त्या रोगाक महामारी म्हणून नांव दिलें. ते सगळे गिळता ते समेत आनी ते रोगा मूळ समेत गिळच्याक आमी आनीक तयार जावका वॅक्सिन करतात, लस दितात. ताजेन आमकां ते ताजे विरुद्ध आमकां राखच्याक जाल्यार शक्ती मेळची वय तीच एक शक्ती ते आमकां. तशी ती महिषासूरा गेले रक्तबीजाले हे दिसता आसा मायेच्यो महामारीचें उदाहरण हांव सांग महामारीचें उदाहरण दिलां. आनी भिरांकुळाची परिस्थिती खाली रोगाच न्ही कसं भयंकर परिस्थिती कसले आयल्या रे ते तसली शक्ती उपजावन आमी हाडका. आनी चारी भितर दिसता दुश्टांचे मूळ सहित आतां सांगिल्लें तेंची आनी आकर्कणांचे याद दिता म्हणून आकर्कण म्हणून म्हळ्यार आज आमी विज्ञाना भितर हे कसं आजी सेल्स म्हणटाचे खंयचे स्टेम सेल्स म्हणटाचे. तुका जिवाचे आनी रोगान उद्दले मूळ ते आकार हे आयले खंयचे कण आयले ताजें तूं कसो क्रिएट करता. हांव केन्नाय फूड लेक्चर शिकले रक्तबीज जाल्या ते एक रगत पडली कूड जेवची म्हळ्यार काही डीएनए रेप्लिकेशन आसतलें वैज्ञानीक करता तें सांगता तुका आकर्कण म्हणून ते स्टेम सेल्साची एक हे तुका दिसता म्हळ्यार ही जीव
कितले ल्हान जीव जालो आनी कितलो व्हड जीव जालो थंय देखून तें उपजता म्हणल्यार एक मूळ तत्व आतां तशें तितलें विज्ञान आशिल्लें म्हणून आमकां सांगूं वचना तें सत्य न्हय पूण तांकां थोडें थोडें ताचें ज्ञान आशिल्लें निमित्तान तें ताजी तांणी एक तांगेले एक आयडिया तांणी दाखयला तांकां तशी आमकां हें खजान एक अखेरचें आदजें खजान युद्धाचें आदची परिस्थिती आमकां देवी मातांक दिसता आनी ताजे आमी अंत्या येवन पावतना तातूंत अनेक आयाम देवी महात्म्याचे आमकां दिसता त्या आयाम कसो म्हणल्यार पळय एक आध्यात्मीक अणभव तातूंत भितर दिसता तो कशें म्हणून पळय हे अध्याय चारय अध्यायांतू 21 श्लोकांतू शक्रादी स्तुती म्हूण आसा ते तीन एक पटीक पुरो जाणांक थोडे राक्षसा मात शक्र म्हणल्यार इंद्रान आनी देवान परत तिका स्तुती करची ते स्तुती भितर येतना ते स्पश्ट जावन सांगता कसं म्हळ्यार ह्या देवी तुगेल प्रकृती कशी म्हळ्यार म्हणून सांगता ती प्रकृतीक तो हें दिता कसं उदाहरण दिता ते प्रकृती भितर तूं कसल जाता म्हण एक सुंदर उदाहरण त्या म्हाका दिसता चारयेचे अध्यायांतू 21 भितर आसता ते एक सांगून पळोवपाक प्रयत्न करता तुमचें ज्ञान आनी ताजे एसेंस कशें म्हळ्यार ताजें रूप कशें आसता म्हणून म्हळ्यार पुरो हें आसा पळय कसं शास्त्र आनी विज्ञान हें पुरो तें पुरो अर्थ करून घेवचें मूळ शक्ती तूंच आमकां दिता हें एक आध्यात्मीक हें आमच्या भितर दिसता आनी तुकाची दुर्ग म्हणटाची आनी तुजी हे समुद्र आमकां भवसागर म्हणटाचे हे आमकां हुपून उरच्याक तुवेंच आमकां त्राण दिवचें अशें म्हणून म्हणटाचे अशी दिल्यार ते हाका देव्या दूत संवाद म्हणून आसता शुंभ शुंभान कडेन तिका सांगलें काय तूं येवन आमगेल्या रायाक हें कर तेन्ना तिणें कथा सांगता कसं म्हणाली कोण म्हाका झुजांत भितर युद्धां भितर हारयता हांव ताका लागून करून घेवचें म्हणून सांगलां तुगेलो हो भारी हो शक्तिवान ताका म्हाका हारय म्हणा म्हाका घेवन वच म्हणून म्हणटा तेन्ना एक ते श्लोक तांचे भितर आमकां दाखयता कसो म्हणून म्हळ्यार स्त्रियां पैकी एक रत्न तो सांगता तो दूत वचून ताका सांगता थंय आसा एकली स्त्रियां पैकी एक रत्न अनुपम अंगांगाची तिगेले सौंदर्याक जग सगळ्यांची जगमगता ताका ते सांगता हाजो अर्थ कसो आसा म्हणून म्हळ्यार हे भावी सौंदर्य मात्र म्हणणे दोनीच हें तुका दाखयता हांव सांगलें माया म्हणून सांगता ती माया येता तसो आनी ती तांचे भितर शक्ती आशिल्ली ताका दिसना तो ते भावी हें मात सांगता अशें म्हणून आमकां तांचे भितर स्पश्ट ताका दाखोवचें मेळटा चारय छंत भितर हांव तुका 21 भितर हें आशिल्लें तुगेली शक्ती तरी तुगेले शक्ती आमी मनन केल्यार कसन करता म्हणून म्हळ्यार ती दुश्ट शक्तीक ती दामाटयता तुका आमी आमच्या भितर मना भितर हाडल्यार आमगेल्या मनान आशिल्ली दुश्ट शक्ती ती दामाटयता आनी तुगेली ही अनुपम सौंदर्य आसा पळय तुगेलें हें पुरो जाणां दिश्टेक दिसना हें म्हळ्यार एक ज्ञान सौंदर्य म्हणून एक आसता आवय त्या सांगता म्हणलें की म्हळ्यार एक परिष्कृत जालेलें एक सौंदर्य परिष्कृत जालेलें एक सौंदर्य तें आमकां कळटा जाल्यार मन आनी हेजें उत्पन्न आमी उगडटा ज्ञान चक्षु उगडल्यार तें दिसता शक्ती म्हण हांत भितर तें निपोवन ताजे अर्थ आसा आनी तुगेले हें कसन म्हणून म्हळ्यार सगळेची अन्यायाक कोण हें जाल्याची बली जाल्याची तांकां ते अन्याय देखून भायर काडून न्याय दिवची शक्ती तुची अशें म्हणून हांव भितर स्पश्ट सांगिल्लें आसा आनी ते कशें म्हळ्यार इवन तुगे अखेर कसन सांगता म्हणून म्हळ्यार ती तूं तुगेले तीन इतरांक म्हणचे ते आमकां सांगचें आमकां तें कसन म्हळ्यार तुगेले विरुद्ध रबील आसा पळय तुगेले हगी म्हणटाची कसन तांणी एनिमीज वय एनिमीज आसा पळय तांकां तांय तूं एक मोगान विश्वासान काण घेवची एक शक्ती तूं दिता तें तुका आमी आव्हान केलें हाडल्यार ते शक्ती तुका प्रत्येक लोटू चलोवन व्हरचें एक बल येता अशें म्हणलें ही एक हेजे आनीक मुखार वता
नाही म्हळ्यार आमगेलीची आम्मीची वयर येवका म्हणून दुसऱ्याले पळोवच न्ही म्हणून आम्मीची आमगेले मन गटी कोण घेवका वयर येवका जाल्यार आणि त्या शक्तीक आम्ही आव्हान करका आनी आमगेले हांतू ते समाहीत कोण भायर हाडका ते कसं म्हळ्यार आनीक पळय त्या वयर कसं म्हळ्यार ब्रह्मांड शक्तीकची देवी म्हणतात. सगळे ब्रह्मांड म्हळ्यार एक ओल्ड शक्ती कॉस्मिक एनर्जी जे म्हणतात तिका आम्ही स्त्री रूप दिवन ती देवी म्हणतात. ते ब्रह्मांडाचे सगळे दाखयला हे 11 अध्यायान अशी मुखार मुखार येईल तशी 11 अध्यायाचे 4 श्लोक तांत भितर ते मस्त्यान म्हणटा पळय जुळार पळय नारायणी नमोस्तुते म्हणटाचे ते मागस येता वय अंतू 4 अंदकून त्या नारायण स्तुती म्हणटाचे ते 11 अध्यायान तशी तांत भितर सगळ्याची जगाचे सगळे जगाचे मूळ वस्तू तू मूळ वस्तू म्हळ्यार वॉट क्रिएट्स द अर्थ एक युनिवर्स तो मूळ वस्तू तूची म्हणून सांगता. आणि तूची जीव ताका जीव भरतली तुगेली शक्ती म्हळ्यार उदक भुंय म्हणून आमी सुरवे सांगितले खबरच पडली की थंय येता. आणि त्या खातीर तू सगळे ब्रह्मांडाची कृत्र शक्ती रचयिल शक्ती तू अशें म्हणून कॉस्मिक एनर्जीचे कॉन्सेप्ट आसता पळय ते देवी महात्म्या मुखार मुखार येवन 11 अध्यायान पावतना ते भायर घालता आनी तुका दाखयता. टू मेक ऑर ब्रेक इज इन योर हँड म्हणून शाके पुरो अशें तशी आसता. आणि देवी महात्म्यान तसचे आध्यात्म देवी महात्म्यान तू खडेरी आध्यात्मिक लोकांक तुका पावयत खडे ताका प्रेरण दिता. सुरे तुका दिसता पळय युद्ध हे ते पुजा हे ते परांचे मागीर मागीर मुखार गेले तशीची आध्यात्मिक प्रेरण तुका दिता. ते तुका ते 4 अध्याया भितरीच एक विशेष नमुन्यार ते सांगता कसं म्हणाले मनाचे दुबळेपणांत तर तुगेलोची उडास केल्यार तू सगळ्यांची भंय काडता. मनाचे दुबळेपणांत बाय विकनेस शब्द तुका मनाचे विकनेसाक तुगेल उडगास तर त्या वेळार काडल्यार सगळे विशयाचे भंय तू काडता. आणि संतोषाचे खिणांत तू मन वाटावंक सोडना आणि निर्मल करता. म्हणजे तेजेर तुका कसं म्हणून म्हळ्यार तू बारीक कुशेर संतोषान आसतना त्या तुका वाट चुकोवची आसना. संतोष आयल पण तू मागीर कसल कसल करता त्या खिणाक त्या क्षणाक ते करना तशी करची शक्ती तू आसता भितर मना भितर आसता. अशें म्हणून एक आध्यात्मिक शक्तीचे जागर करच्यो तांचे भितर दिसता. आनी अखेर ते सांगता कसं म्हणून म्हळ्यार तुका सोडल्यार आनी कोणाक आमगेलें मनो दौर्बल्य दूख आनी भंय हें काण उडोवचें शांत आमी ते काण उडोवन शांत चित्त दिता. तू ते ती शक्ती तर आमी जागृत केल्यार मनान तू हें पुरो आमकां मेळटा. ताजे खातीर ते चित्रणा भितर एक योग मुद्रारी शांती म्हळ्यार प्राप्त करचे नमुन्याचे एक चित्रण ताका योग्य दत्त शिकाना. अशी देवी महात्म्या मुखार 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 वचून रेर तुका अध्यात्माचे संतोष सुख अत्यंत तू मेळच्याक मिलीन करच्याक शक्ती दिता अशें म्हणून आमचे भितर आमकां वाचच्या मेळटा. म्हाका एक कसं दिसता म्हळ्यार इतली पुरा कश्ट सोंसल्यार आमगेलें एक मन कष्ट घट्टी जावन आसका दुर्बल जाच्या सोडूनच मनोस्थैर्य केन्नाय आमी दवरून घेवका. आतां कसले एक कोणे आक्रमण केलें तातल्यान संस्कृताय वायट जाता म्हणजे जाल्यार आमी धैर्य घेवन सकाळाकय ओट घेवन मुखार वचुका ओट घेवन मुखार वचुका आनी कष्ट ते सोसून घेवचे ते बळ घेवका आनी ताका नव वाट सोदच्या शिकता. ते पुरो बल आमगेल भितरय आसा ते सोदूक आमी म्हणून तू ती मात्र स्वरूप जावन ती आसता तू ते खुलका ते खुल्ल्यार ते भायर येता आनी ते उपयोगा पडटा. अशें म्हणून एक स्पश्ट संदेश देवी महात्म्या आमकां लोकांक दिता. आनी हे शरद ऋतू कालांत भितर ताका शरद नवरात्री म्हणटा ताजे खातीर ती शरद ऋतू देवी जाल्यार ती शारदा म्हणटात. ह्या काळांत ते कसं म्हणटा म्हळ्यार पावसाळ्यांनी परत जावन बेड्यांनी जावन तूं समृद्ध जावन आसतना हें काण वाचताची हें काण वापस तूं उडगास काडून घेवका आनी सगळे वर्साक चलो शक्ती तुवें वापस जागृत कोरका अशें म्हणून ताजो
प्रमुख संदेश ह्यो आमकां देव महात्म्या भितर मेळटा. इतले वेळो दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्या, स्त्री शक्ती ह्या विशयारी आमकां माहिती दिले. डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै मामाक हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर माम. तशीच आमगे सर्व वीक्षकांकय नवरात्रीचे आणि विजयदशमीचे परबी सांगताची. सगळ्यांक देव बरें करो म्हूण मागता.